नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. गोंयभर जमनी बळकावपाच्यो 101 केशी, 35 FIR, बार्देसांतल्यान सांग्यावयल्यो 73 केशी दिल्यो SIT. बनावट डॉक्युमेंटाची चडशी फ्रॉड सरकारी जमनीत. मडगांव नावेली सेल्फ एक्सिडेंटात कारमोणीचे जोडपे आखताक गेले. ड्रायव्हराचो दोळो लागलो. गाडी मोखली दुर्गार. गाडयेंतल्या तिगांक मार. जिल्लो हॉस्पिटलांत शिफ्ट. अल कैदाचो आतंकवादी अयमान अल जवाहिरीक अमेरिकन अफगाणिस्तानांतल्यान ड्रोन हल्ल्यांत मारलो. ओसामा उपरांत अल कैदाचो मुखेली जवाहिरी 9 ते 11 हल्ल्यांतलो मोस्ट वॉन्टेड. आदीक मदेकार सरकाराच्या इंग्लिशी शाळांक ग्रांट. आता विलिनीकरणान मातृभाषी शाळा काबार करपाचो प्लान. सरकाराच्या डायोसिसांकडेन सेटिंग. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचो आरोप. गोंय पुलीस खात्याचे रेकॉर्ड फुडल्या 1 वर्सा भितर जातले डिजिटल. गोंय पुलिसेन फायर ब्लॉकचेन नेटवर्का बरोबर केली कबलात. खात्याचो कारभार जातलो पेपरलेस. आशियांतली सगळ्यांत पोरणी फुटबॉल सर्त दुरान कप 2023 गोंयांत हाडपाचे सरकाराचे यत्न. आयोजक म्हणटा फुडली 5 वर्सां सर्त कोलकातात. कांय मॅची गोंयांत दवरूं येता. कर्नाटकाच्या भटकळा मुटवळ गावात पालसण कोसळून एका फॅमिलीचे 4 जाण सोंपले. हायवे रेल्वे रूट ठप्प. शाळा कॉलेजींक सुटी. गोंयांत 3 ते 6 ऑगस्ट येलो अलर्ट. आणि नागपंचमी श्रावणाची व्रता उत्सव सुरू. नागाक दूध लायांचो प्रसाद. घराघरांनी पातोळ्यो. गोडशी. भुयेक दुखोवप ना. कातप चिरप ना. गोंयकारांची नागपंचम भक्तिभावान. खबरो विस्तारान. गोंयभर जमनी बळकावपाच्यो 101 केशी, 35 FIR बार्देसांतल्यान सांग्यार पावल्यो. सांगेच्या मामलेदारान 73 प्रकरणां SITक दिल्यात. सगळ्यो सरकारी. SITचो SP वाल्सन म्हणटा जमनीचे केशींनी आतां मेरेन 9 जाणांक अटक. सरकारी अधिकारी आसल्यार पसून सोडचे ना. सरकारी जमनीचे बनावट डॉक्युमेंटाच्यो केशी चड. Nine arrested. One lady was arrested 2 days back. It's concentrated more or less in the north. South also we have got some complaints and we have got some FIRs transferred from South Goa district as well. But the primarily the maximum number of lands which have come under the purview of investigation of SIT. Complaints are still received and it's an ongoing process. There are properties are big in size. Sir, which area having a maximum cases? I already told it's Bades. इतले मजगती अटक जाल्ल्या अमृत गोवेकराच्या जामीन अर्जाचेर सुनावणी जाली. Frequently, when my client Amrut Govekar approached the crime branch, he was arrested by registering a new FIR, that is 66 of 22. Now, based on after the arrest, we had filed the bail application. The JMFC, it was before the JMFC, say was called, and in the meantime, the complainant or one of the complainant in the other crime, that is 139/22, had filed a application for intervention, which was not strictly objected by us. Now, after their intervention, the bail application was heard by the Leonard JMFC MAPSA, and today were the orders. Now, the court has passed orders in our favor, granting us bail with surety of 1 lakh rupees and reporting of 5 days after his release. Now the person who is claiming rights over the property does not have any document to substantiate his claim over the property. Amrut Govekar is an innocent purchaser, a bona fide purchaser. He has been wrongly dragged into this matter. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडगांव नावेली सेल्फ एक्सिडेंटान जोडपें सोंपलें. दोगांय कारमोणीची. राती गाडी खंय एअरपोर्टावेल्यान आयिल्ली. ड्रायव्हराक दोळो लागलो आनी ताणें गाडी दुर्गार मोखली. गाडयेंत फाटल्यान बशिल्ल्या 3 जाणांक माल लागला.
तांकां जिल्लो हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्यात. केस पुलिसे कडेन पावल्या. आयज सकाळी नावेली नागमोळे हांगासर एक एक्सिडेंट जालो. एक इको गाडी हाचो सेल्फ एक्सिडेंट जालो आनी जोकी रॉड्रिगीस आनी लिना रोशा हांकां मरण आयलें. ही दोगांय करमणीची. तशीच गाडीन आनी 4 जाण आसलीं ती जखमी जाल्यात आनी तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एडमीट केल्या. मडगांवचे पुलीस फुडली तपासणी करता. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांवच्यान सावेडायस. अल कैदाचो मुखेली जवाहिरीक मारलो. अमेरिकेन अफगाणिस्तानात केल्ल्या ड्रोन हल्ल्यांत जवाहिरी सोंपलो. अमेरिकेचो अध्यक्ष जो बायडनान जाहीर केलें. अफगाण राजधानी काबुलात जवाहिरीचे सेफ घराचेर CIAचो ड्रोन मिसायल स्ट्रायक. 2011 ओसामा लादेन मेल्या उपरांत जवाहिरी अल कैदाचो मुखेली जाल्लो. 9 ते 11 हल्ल्यांतलो तो दुसरो मोस्ट वॉन्टेड. Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans, including the bombing of the USS Cole in 2000, which killed 17 American sailors and wounded dozens more. He played a key role in the bombing of U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224 and wounding over 4,500 others. He carved a trail of murder and violence against American citizens, American service members, American diplomats, and American interests. And since the United States delivered justice to bin Laden 11 years ago, Zawahiri has been a leader of al-Qaeda, the leader. From hiding, he coordinated al-Qaeda's branches and all around the world, including setting priorities for providing operational guidance that call for and inspired attacks against U.S. targets. He made videos, including in recent weeks, calling for his followers to attack the United States and our allies. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. आदी पर्रीकार सरकारान इंग्लीश शाळांक ग्रांट दिले. आता विलिनीकरणाच्या नांवान हे सरकार मातृभाषेंतल्यो शाळा काबार करता. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचो आरोप. डायसेसन सोसायटी बरोबर खंय सरकाराचे सेटिंग. विलिनीकरण नाका. माधव कामत समितीचो रिपोर्ट चालीक लायात. सरकाराक शाळा चलोवंक जमना जाल्यार खंय खासगी संस्थांक चलोवंक दियात. देशभर मातृभाषेंतल्या शाळांकूच ग्रँट मेळटा, पण गोंय हे नागालँडाच्या पायरीचेर हाडून त्या वेळा वयल्या सरकारान, मनोहरबाब पर्रीकाराच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारान इंग्लीश ग्रँट जो आसा हो दिवपाक सुरू केलो चर्चेच्या शाळा. आणि आता दुसरो भाग जो आसा ह्या कारस्थानाचो तो मराठी शाळा आणि कोंकणी शाळा ज्यो आसा मातृभाषेंतल्यो त्यो सोंपोवपाचें कारस्थान गेल्या काही दीस चालू जाल्लें आसा जोरान. ह्यो मातृभाषे मिडियमांतल्यो शाळा ज्यो आसा त्यो अमालगमेट करप म्हणजे तांचें विलिनीकरण करप असो एक बरो गोंडस शब्द सरकारान दिला. साधारणपणे 101 शाळा अंदूच्या वर्सा सरकार खलास करपाचो आसा. एका वटेन ह्यो शाळा मरपाक दिवप आणि दुसऱ्या वटेन शाळांक परवानगी दिवप ना. आणि त्यामुळे हळूहळू करून इंग्लीश शाळांची पाकिटां भरपाचो प्रयत्न सरकारचो आसा काय कितें छुपा समजोता ह्या सरकारान इंग्लीश शाळा जे चलयता भरपूर ग्रँट घेवन त्या डायसिसन सोसायटी कडेन केल्लो आसा मता खातीर काय कितें. आमची मागणी अशी आसा एमालगमेशनचो प्रयत्न सोडून दिवचो, माधव कामत कमिटीचो रिपोर्ट इम्प्लिमेंट करचो आणि मराठी प्रायव्हेट शाळा ज्यो आसा मराठी कोंकणीच्यो 200 शाळा भायर आयल्या सरकारान गेल्या 5 वर्सांक परवानगी दिवंक ना. त्या शाळांक अंदूच्या वर्साच्यान परवानगी दिवंक लागत. म्हणजे मराठी शाळा जश्यो बंद पडटा
आणि सरकाराक जर जमना तें चलोवपाक जाल्यार निदान प्रायव्हेट सेक्टरा कडेन तरी ह्यो शाळा चलोवपाची परवानगी सरकारान दिवपाक जाय. कोंकणी मायभास चळवळीचो वांगडी युगांक नायक म्हणटा प्रमोद सावंत मुक्ती उपरांत जल्मल्लो गोंयचो खंय पयलो मुख्यमंत्री जो कोंकणी राज्यभाशे बरोबर निश्ठेन उबो रावला. दोतोर प्रमोद सावंत हे गोंयचे पयले मुख्यमंत्री जांचो जल्म गोंयच्या मुक्तीच्या उपरांत जालो. जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट भुमिका कोंकणी बाबतींत घेतली तेन्ना एक क्रेडीट तांकां आमी दिवपाक जाय. ह्या पिळगे भितरले पयले गोंयचे मुख्यमंत्री जांची कोंकणी भाशे बाबतींत निश्ठा स्पश्ट आसा, व्याख्या स्पश्ट आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आशियांतली सगळ्यात पोन्नी फुटबॉल सर्त दुरांत कप 2023 गोंयांत जाव येता. पर्यटन मंत्री रोहन सांगता सध्याच्या मंत्रिमंडळ उमेदी ही सर्त गोंयांत हाडपाचे खंय यत्न चल्ल्यात. दुरांत कप ट्रॉफीचे उक्तावणाक तवलयलो. दुरांत कप कमिटीचो वांगडी लेफ्टनंट जनरल रेप्सवाल म्हणटा फुडलीं 5 वर्सां सर्त कोलकातात कांय मॅची गोंयांत दवरूं येता. With the present government, the chief minister, the sports minister, myself as the tourism and IT minister, we have a cabinet which is a mix of youth, experience, and everyone would love to have this sport to the level of Durand Cup come here. So Ripswalji, I would take this opportunity to welcome all of you to Goa for the next edition. If things need to worked out, I think with Akshay, I think things can be channelized so that next year we have something, a flag of Durand Cup flying high in Goa. I would like to convey my best wishes and support to the forthcoming Durand Cup, the 131st edition, and whatever we can do for Goa. I think the journey has still just begun for Goa. Let's talk it out and make it successful for next year for Goa. 2014, the cup was held in Goa. There were certain problems which we are really not aware of, but now we have permission from Durand Football Tournament Society to conduct the cup at Calcutta for the next 5 years. While we are conducting the cup at Calcutta for next 5 years, but we do have an option that for next year, like we have one pool playing at Guwahati and another one playing at Imphal. Similarly, we can have a pool playing at Goa or maybe 2 pools playing at Goa. And depending on the success of that event that we can have quarterfinals or the semi-finals also on a later editions. But next year, yes, one pool playing in Goa can be very much worked out. 131st edition of Durand will be held from 16th August to 18th September. There are a total of 4 pools and 20 teams taking part into it. There is a one pool playing in Guwahati, one pool playing in Imphal in Manipur, and 2 pools playing in Calcutta. That is, there will be a total of 47 matches in which the teams at Guwahati and Manipur will play 10 matches each. That is only the league stage. All the matches from quarterfinals, semi-finals and finals will be held in Calcutta. The finals will be on 18th of September at Salt Lake Stadium, Calcutta. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. बालवाडी आणि अंगणवाडीच्या भुरग्यांक बऱ्यो सवलती मेळच्यो म्हणून शिक्षण संचालकाचो फुडाकार. दरेका माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांनी लागसारची एक अंगणवाडी दत्तक घेवची म्हणून सर्क्युलर. लागसारचे अंगणवाडीच्या प्रशासनाक मेळून शिक्षण संचालकान दिल्ले गुगल फॉर्म 5 ऑगस्ट मेरेन भरचे म्हणून आग्रो. मडगांवां एसजीपीडीए वरांच्या कोतार फी घेता ती दिसाक एकदांच घेवची म्हणून नुस्तेकार एसजीपीडीए चेअरमॅनाक मेळ्ळे. बसकेक आमदार विजय आनी दिगंबरूय आशिल्लो. सुवात कमी आशिल्ल्यान वन टायम फी शक्य ना. वेळ आनी फी थोडी थाकाय दिवंक येता म्हणून चेअरमॅन दाजी सांगता. नवे मार्केट जाल्या उपरांत माय सुवातीचो विचार करूं येता. हय, म्हाका दिसता फाटली एक 5-6 वर्सां पयलीं जर पळयलें जायत गोंयकार जो येतालो गाडी घेवन ताका कोणूच पयशे लायनाशिल्ले. हे आतां रिसंटली स्टार्ट जालें आनी ते आतां इतले हाय जाल्ले आसा की आमी तेय डिस्कस केलें की 10 पाटी जर म्हाका जर नुस्तें मेळ्ळें 10 पाटलें आनी ते जर हांवें जर बोलेरो गाडयेन जर भाड्यान जर घालून हाडली जाल्यार भाड्याक 2000 वतलें आनी हांगा हांचे रेटी प्रमाणे आमगे 1000 हांगा दिवचो पडटलो. म्हणजे जो अल्टिमेट फीश कॅच कोण पळय करता न्ही ताका आनी कांय उरपा सारकें ना. सो आमी दाजीक सांगलेलें आसा आनी जे लोकल्स पळय आसा तेंचो प्रिफरन्स पयलो हाडचो आनी हार्डली पळय इतले फीज दवरला ते कमी करपाचो. नाल्यार तो कंप्लिटली बंद करून ओन्ली वन टायम फी घेवचो लायक हाव दे शूड टेक बिफोर. 500 रुपया आशिल्ले पूण फूल डे. तातूंत ते म्हणटात पर आवर नाका, पर आवर नाका.
म्हळ्यार एकूच चार्ज लाया पूण हांगा इश्यू कसो आहा जागो ल्हान आहा सो तूं भितर वतकर केन्ना तूं भायर वतलो हो प्रश्न आहा जर तूं येवन दीसभर रावलो जाल्यार दुसऱ्या मनशाक येवंक मेळचें ना जागो पडटलो सो आमी तांकां विचारतले की अपर लिमीट तुमकां कितलो जाय टायमाचो 3 वरां धरया ते म्हणटा नाका वरांचे कथा उलोवं नाका सो हाजेर आमकां सोल्युशन मेळना एक टायमींग म्हणटा तो आसपाक जाय म्हाका दिसता ते उलयता SGPDA चेअरमॅन म्हणटा वन टायम फी शक्य ना थाकाय दिवपाचेर विचार जातलो. पूण वन टायम रेट फिक्स करप हे शक्य ना कित्याक वन टायम रेट फिक्स केलो जाल्यार त्यो गाडयो थंयच उरतल्यो त्यो भायरूच सरपाना सो आवरलीच आमी तांकां सांगलें एज अ स्पेशल केस तुमी सगळे आमचे गोंयकार भाव म्हणून आमी कितें तरी डिस्कावंट दिवंक शकता बट वी कॅनॉट गिव इट म्हणजे टेम्पर तूं जाय तेन्ना यो जाय तेन्ना वच इतल्याच फारीक कर आमी तशें करूंक शकना सो तांणीय सांगलां आमी एक वर्कआवट कितें करून येता म्हणून आनी वी वील ऑलवेज प्रिफर आमी गोंयकारांक प्रेफरन्स दिवंकूच जाय आनी वी वील गिव तांकां प्रेफरन्स. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावप आनी ते शाळेच्या मुखेल्यांनी फुडें व्हरप ह्या नजरेन गोवा हेडमास्टर संघटना राजपावणावली परिशद घेता. 4 आनी 5 ऑगस्टाक ही परिशद जातली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ह्या परिशदेचे उक्तावण करतलो. नवे शिक्षण धोरण चालीक लायतना आव्हानां विशयी परिशदेत चर्चा जातली. Goa Headmaster Association has decided to hold second state level presidential conference for secondary school heads in the state of Goa. This conference will be held on 4th and 5th August at St. Joseph was the Naval Center. Honorable CM will inaugurate it on the 4th at 10 a.m. We are aware that we are on the verge of implementing national education policy, and so all the school heads should know what are the challenges that will be or what are the changes that will come, and so more of a discussion on the NEP will take place in this conference. So on the first session we have what are the adaptations that are required to welcome NEP. There is one session we have, and then another session we have on the school complexes or nurturing the professional communities is there, and then after that we have complexes. Complexes we will be having a panel discussion because now NEP says that we should not work in isolation. There should be a sharing of resources between the schools. So whatever suggestions we had with respect to implementation, we have already given to the government as a part of the task force committee. It's a very good thing because the 9 to 12 stage they have clubbed together. And they have given the subject choices to students. It's very good because from 9th on, from after 8th, the students can think of his future. इडियम 3 दिसांच्या सुवातेर 4 दिसांचो करतले. इडियमात संवसारभराचो लोक येता. इडियमात गोंयचे कलेक फुडें हाडपाच्या दिशेन खंय काम जातलें. तेच बरोबर नरकासूर शिगम्या सारकेले इव्हेंटूय टुरिस्टां मुखार हाडूंक जाय म्हणून रोहन उलयला. टायट जावन गाडी चलयताल्या आड सुरू केल्ल्या मोहिमेक रोहनाचो येवकार. ईडीएमाक पॉलिसी न्ही ईडीएमाक ताका आमी सांगला 3 पाटाचे 4 दीस करप. 31 करता 30 करता 28 27 केन्ना करता पण 4 दीस करप. एक स्टेज डेडिकेटेड विथ गोवन कल्चर इज टू कम इन where the whole setup is that way, a feel of Goa, where you have not only the DJs and the other people playing music, the local DJs, but also you have the food, cuisine, other things which you can give out. So there's a platform for our Goans to showcase at EDM, where people of the world come for EDM. Other than this, they should also know what is happening otherwise and what our talent is. So that's what we have asked, and we have asked them to ensure it is done. So ते सुद्धा करता असताना आम्ही बाकीचे वर्षभरचे इव्हेंट्स करता. चिखलकाला जाता, सांजोवा जाता, बोंदेरा जाता, असे कितलेशे नरकासुरा वेळा जाता. असे इतले फेस्टिवल्स वी हॅव नेवर शोन द वर्ल्ड. वी आर विदिन आवरसेल्व्स. नरकासुरा सारकेलो इव्हेंट जो जाता पहिले दिवाळीच्या तो देशभर खंयच जायना. बट वी आर हॅव्हिंग अ व्हेरी क्लियर फोकस ऑन हाऊ इट इज अँड वॉट नीड्स टू बी डन. वी कॅन डू अ लॉट मोर. शिगमो आणि कार्निवल असताना वी हॅव टू एन्श्योर आवर लोकल कल्चर, लोकल थिंग्स आर शोकेस टू द वर्ल्ड. सो लॉट ऑफ प्लॅन्स आर हॅपनिंग सायमल्टेनियसली. द टीम इज ऑन द जॉब. जेन्ना जेन्ना कितें येता वी विल कम टू यू अँड टॉक टू यू. सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एव्हरी वन टू ड्रायव्ह रिस्पॉन्सिबली. आणि आपल्यान समज कितें ड्रिंक घेतल्या केअर घेना जाल्यार स्वता चिंतपाक जाय की आपण चलोवपाचें काय ना. सो कालचें जें जालां इट्स अ गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ गिविंग अ व्हेरी क्लियर मेसेज that this type of things shouldn't happen and discourage this type of things.
परीक्षांची तयारी करपी 11वी-12वीच्या भुरग्यांक आकाश इन्स्टिट्यूटाचो आकाश ऑडिप्रेप ऑडिओ बुक लॉन्च. आकाश बायजूच्या स्टडी पॅकेजी बरोबर हो ऑडिओ बुक वापरपाचो म्हूण आकाश बायजूचो उपसंचालक अभिषेकी सिन्हा सांगता. आतां खंय भुरग्यांक स्टडी मटेरियल आयकूंक मेळटलें. आकाश बायजूचे वेबसायट ॲपावयली सवलत रजिस्टर भुरग्यांक फुकट. So as you all know, ki last year we collaborated with Byju's and EdTech Giant. So with the amalgamation, we have the expertise of offline and they have the expertise of online. So with the both amalgamation of online and offline, so this is a complete boon to all of our students. We are here for the launch of Audio Prep. So this is an innovative and unique product which we are going to offer to our students. This is actually an audio book which will podcast all our essence, all our contents of study packages and different type of things to our student. Just go to website, go to our आकाश ऐप, वहाँ पर क्लिक करें और एक पूरा प्रोसेस हमने बच्चों को समझा रखा है कि we have to use our study package, at the same time we have to listen what has been podcasted by the audio prep. So it's completely free of cost for our internal students for now. हमारा जो भी USP अभी तक रहा है ऑफलाइन एक्सपर्टीज़ में वो एज इट इज़ कंटिन्यू है. अभी तक क्या होता था कि अगर बच्चे को आकाश से कोई भी सर्विस लेनी है तो उसे हमारे क्लासरूम में आना पड़ता था या उसके पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म था हमारा iTutor प्लेटफॉर्म जहाँ से वो विजुअलाइज कर सारी चीज़ों को देख सकता था और वहाँ पर जो भी कंटेंट है उसका एक्सेस उसे मिल सकता था. बट दिस विल बी अ यूनिक ऑफरिंग फ्रॉम आकाश. अगर उन्हें घर पर भी सुनना है, कहीं ट्रैवल करते हुए सुनना है, वो इस ऑडियो, चूँकि दिस इज़ अ सिंपल पॉडकास्ट. वी आर हैविंग 2 branches at Goa. One of which is located at Panjim branch and the other one is located at Margao branch. And also at the same time we are having some tie-ups at 3 locations. One is at St. Brito's, Mapsa and GVM Ponda, and we are running one extension center at Vasco also. कर्नाटकांत भटकळा मुटवळ गांवांत पालसण कोसळून एका फॅमिलीचे 4 जण सोंपले. त्या वाठारांत ढगफुटी जाल्या. रेल्वे ट्रॅक बंद आशिल्ल्यान रेल्वे रद्द केल्यात वा डायवर्ट केल्यात. हायवे ठप्प. लागसारच्या गांवांनी उदक भरलां. रस्ते उदकापना. कांय कडेन झाडां, कांय कडेन घरां कोसळ्ळ्यांत. शाळा कॉलेजींक सुटी. गोंयांत 3 ते 6 ऑगस्ट येलो अलर्ट. जिल्ह्यातल्या भटकळ हांगासर रात्रीपासून ढगफुटीसारखो पाऊस कोसळत आसा. तेका लागून भटकळ तालुक्यांतल्या अनेक गावांत पूर स्थिती निर्माण जाल्ली आसा. तशेंच मुडगुळी हांगासर रात्री पहाटे घरातले लोक न्हिजत असताना एक घराचेर दरड कोसळ्ळी. तेका लागून त्या घरात आशिल्ले 4 जणांचो मृत्यू जाल्लो आसा. ह्या पावसाक लागून पुरात अडकलेल्या टोटल 180 जणांक काळजी केंद्रात हाडलेले आसा. तशेंच शाळा, कॉलेज आणि अंगणवाडींका सरकारान सुट्टी घोशीत केल्ली आसा. पावसाक लागून हे रेल्वे मार्गाचेर पाणी आयिल्ल्यान कोकण रेल्वेचो जो मार्ग आसा तो ठप्प जाल्लो आसा. तेका लागून अनेक कोकण रेल्वेच्यो अनेक रेल्वेच्यो फेऱ्यो आसा त्यो रद्द केल्यो आसा. तशेंच जो राष्ट्रीय महामार्ग 66 आसा तेजेरही पाणी आयिल्लें आसल्यान तोही महामार्ग ठप्प आसा. श्रावणातली व्रतां उत्सव सुरू. चवथ मेरेन व्रतां उत्सवांच्यो परबो. सुरवात नागपंचमी. गोंयभर सकाळ सावन नागपंचम. कांय घरांनी नागाची मुर्ती पुजपाची परंपरा. नागदेवतेक दूद आनी ल्हायांचो प्रसाद. घराघरांनी पातोळ्यो, गोडशीं. आयच्या दिसा भुंयेक कोयती कुदळ लावप ना, कातप चिरप ना. गोंयकारांची नागपंचम भक्तिभावान. आरक्तेन शरीरेण रक्तान्तायत लोचनः महाभोगकृताटोपः शङ्खाब्जकृतलाञ्छनः अनन्तो नागराजेन्द्रः शिवपादार्चने रतः महापापविषं हत्वा शान्तिमाशु करोतु मे.
सुश्वेतेन तु देहेन सुश्वेतोत्पलशेखरः चारुभोगकृताटोपो हारचारुविभूषणः वासुकिर्नाम नागेन्द्रो रुद्रपूजापरो महान् खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.